Somia Jesu ye आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासनाक तुजे येवजण जालें आमचे मोले बिडार करचें सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये मनशा सोयबान कालतो जालोय जागरा रुपा दिश्टी पडलोय आमची पातकां काण उडयताय शांती तुजी आमकां वांटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये सोमी जेजू भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत आयला आमचो सकाळचो उलो सोम्या जेजू ये भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी आजीर आसलेल्या जेजू म्हज्या काळजांत ये सोम्या जेजू ये म्हज्या जिवितान ये खरो जिवो देव ह्या आल्ताराचेर आसा म्हूण आमी सत मानता देखून सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन ताचे आसणे खरेपणी मानून घेवन आमची मान खोल भागावन सगली खालती खाईन ताका परनिपाट आनी नमस्कार करुया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सोम्या तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता यात्रेकारां आमी आमची यात्रा आमची वाट चलता
हे वाटेर जेजूची भेट जायत जाल्यार आमची यात्रा कितली सोबीत. हे वाटेर जेजू आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमची यात्रा कितली सुफोळ. हे वाटेर जेजूक आमी उलो मारूंक पावल्या जाल्यार कितली आमी सुभागी. यात्रेकारां आमी, बरवशाची यात्रेकारां. वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप. भोव करून हो बरवसो आमकां चड म्हत्वाचो, कित्याक आमची भोंवतण बिगडलेली आसा, निराशा भितर सरलेली आसा. वायटाच्यो पदव्यो वाडलेल्यो आसात आनी वायटाच्या पदव्या मुखार आमी पडलेलीं आसा. ह्या पासत नदर आमची जेजूचेर आसूंदी. कितलीं वादळमळां आमचे भोंवतणी जावं, जेजूचेर नदर दवरता तो सदांच स्थिर उरतलो. जेजूवेली नदर काडली जाल्यार पडपाक शकता. जेजूवेली नदर काडली जाल्यार सांडपाक शकता. देखून हे सकाळीं आमचें मन, आमचें काळीज जेजूक दिवया. भू पवित्र संस्कारान ह्या वेळार जेजूचेर तुजी नदर दवर. भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर नदर दवरून आमची सकाळची भेट ताका करुया. सोम्या जेजू, आयच्या दिसाक हे सकाळी तुका आमी भेटयता. हो आमचो दीस आनी ह्या दिसाचेर सगळें बरें तशें वायट तुज्या हातान घालता. भेटयता हांव तुका दुनिया हे आयचे सकाळी आमचें सूख, आमचें दूख, आमचें चिंतनां, आमचे आवंडे. हे सकाळचे भेटेन तुकाच भोगता हांव दुनिया. सगल्यो आमच्यो मांडण्यो, आमच्यो येवजण्यो, आमचो वावर, आमचे कोश्ट मानून घे दुनिया. आमच्या हातांचो वावर, आमच्यो मनाच्यो येवजण्यो, आमच्या काळजाचे आवंडे. तुकाच भोगता हांव दुनिया. आमची घरचीं, आमची इश्ट मित्रां, आमचे वळखीचीं तुज्याच हातान दुनिया. आमची भलायकी, आमचें दुयेंस तुकाच भेटयता हांव. सगळें आमची गिरेस्तकाय, आमचे गूण, आमचें शिकप, आमचो वावर तुज्या हातान तूं घे दुनिया.
तुकाच वोगता हांव आयच्या दिसा जितल्याय मनशांक आमी भेटतले हांव. तुका उबारता हांव दुनिया आमची मागणी आमची विनंती. स्वीकार कर, मानून घे. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या, सदांच घोर पिडार. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या, सदांच घोर पिडार. जिविताचो उंडो तूं स्वर्गांत लावन देवलोलो, संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजे चोवी येता तो तूं दिसता तेचो ना, तुका सोत मानता तो तूं दीस तुगेचो ना. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या, सदांच घोर पिडार. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या, सदांच घोर पिडार. सोम्या, तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. सोम्या, तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. जायतीं जाणां आयज बरीं ना, थोडीं जाणां मरणाचे तोणीर पावल्या.
थोडी जाणां जाणटे पिरायेर, थोडी जाणी नेणटे पिरायेर. जेजूच्यान कोणाकूय हात लावूं येता, जेजूच्यान कोणाकूय बरी करूं येता, जेजूच्यान नवें जिवीत दिवं येता. खालतिकायेन आपणाक उलो मारतल्यांक तो आयकता. आमची विनंती, आमचीच पासत वो दुसरींची कोण बरी नात, आपणा पासत माग म्हूण सांगला. वो तांच्या घरच्यांनी, इश्टा मित्रांनी, शेजाऱ्यांनी ताची बरी भलायकी पासत मागूंक आग्रो केला. असल्या सगल्या पिडेवंतांक ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी आमी आमच्या मनांतल्यान दवरुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात, पेकेवणेचो हात लाय म्हूण मागतात, तांकां ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी आमी दवरता. All those who are sick, want to be healed, we bring them at the foot of Jesus in the Blessed Sacrament. He is a true healer. ताका जाय जाल्यार तूं बरो जातोले. आतांच ह्याच वेळार ताका जाय जाल्यार तूं बरो जावंक शकता. आपणाक जाय जाल्यार जेजून मागिनासतनाय बरें करूं येता, पूण तुजे विरेत तो करूंक सोदिना. तुजे विरेत तो तुका बरो करचो ना, पूण तुजे वांगडा तो तुका बरो करतलो. ह्या पासत तुजो भावार्थ गरजेचो. दुयेंत आसा ताचो भावार्थ गरजेचो.
दुयेंत आसा ताच्या गरजांचो भावार्थ गरजेचो. सुम्या तुका जाय जाल्यार तुज्यान तांकां बरी करूं येता, तरी पूण आमची खोशी न्हय, तुजी खोशी जावं. जेसू बऱ्या गोंड्या, जेसू स्वादीक बोल्या, स्वर्गी जावन तूं देंवलो, सोडूंक म्हाका आयलो. जेसू बऱ्या गोंड्या, जेसू स्वादीक बोल्या, स्वर्गी जावन तूं देंवलोय, सोडूंक म्हाका आयलो. तुका चुकोन गेली, तुजे दायवर म्हाका पयर सोडूंक सोडनाका. केदें व्हडलें दुयेंस जावं, केदी व्हडली पिडा जावं, हे सकाळचे भेटेन जेजूच्या हातान घाल. विश्वासान भावार्थान जेजूच्या हातान घाल. जावं तुजी पिडा, जावं तुज्या घरच्यांची, तुज्या इश्टा मित्रांची, तुज्या वळखीच्या मनशांची, भावार्थ दवर, घोट राव, विश्वासान माग. तुका मेळ्ळल्या भाशेन माग, एज इफ यू हॅव ऑलरेडी रिसीव्ड. प्रे, आस्क and you shall receive.
मिसाचे भेटेन जेजू खेरीत भाशेन आमी आयज मेळटले आल्ताराचेर तो येता आपलें उतर आमकां परगट्टा आपलें जेवण आमकां दिता हे पवित्र मिसाचे भेटेक हाजीर जावंक आमी आमची तयारी करुया तुजी सगळीं चिंतना आवंडे मिसाचे भेटेन आयज जेजू मुखार हाड भोव करून दुयेंसां आनी दुयेंसां बाबतींत जी भिरांत आसा ती जेजू मुखार हाड आमचें खेरीत मागणें जावं दी दुसऱ्यां पासत ह्या आयचे मिसाचे भेटेन दुसरीं जीं कोण कश्टावतात भोव करून घेराक लागून ज्या दिसांनी घेरां पेटलेलीं आसात आनी आजून पासून चालू आसात त्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत वाडलेल्यां पासत मागात तांच्या कश्टां वरवीं संवसाराची सोडवण फावो कर दुनिया म्हूण माग आमच्या देशा पासत आमचो देश कारबार चलयतल्यां पासत आमच्या देशाच्या नागरिकां पासत माग आमच्या माणकुल्या गोंय राज्या पासत सगळीं बरेपणां ह्या आमच्या राज्याक फावो कर म्हूण माग सगळे जे कोण वाट चुकोवन गेल्ले आसात तांचेय पासत माग तांणी आपल्यो चुकी ओळखून घेवंक आपली वाट सरळ करूंक देवाशी परतून येवंक आनी देवाशी येवन सगळीं बरेपणां देवाची आपली करूंक तांकां बळ आनी जाणवाय मागुया तुजी मागणी जेजू मुखार दवर D13, second verse. Jesus swadik moga sando have tuka yem konda vadoli pisai bodali pati makapoy gayat makalipoy nanoy povitrakta dovor sodat karsa pati makapoy gayat makalipoy nanoy povitrakta dovor sodat karsa Porca velha, tu ci porchi
तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एलेक्स डिसुजा आनी फामील. तांचे बरोबर आमी देवाक सगळ्या देण्या पासत दिन वाचुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता बाजिलिजा द कॉस्ता लॅसी. तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एना डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच सुकुरिना आब्रांचीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज वेलंकी कॉस्ता आनी रायना डिसुजा लग्नाचो साक्रामेंत आमचे फिरगोजीन जोडटात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागण्यांत दवरुया प्रुदेन्स फेर्नांडीस कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसाचो बापूय कालच्या दिसाक सोंपला. ह्या गोरब्याक फावो तितली बुजवंडी आनीक प्रुदेन्स फेर्नांडीस हाकाय सर्गीच्या राजान घे म्हूण ताचेय पासत मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, सांत जुजे वाजाचे पोरबे समयार आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशूळ जावन आसा. पातकाक दुखीक आनी वेगवेगळ्या पिडेंत गोश्टतल्या सवे हुस्को दाखोवंक भाग्यवंत जुजे वाज आमकां नमुनो. आपणा चडशी येतोल्या पिडेस्तांक आनी समाजांत पातकी म्हूण लेखतल्यांक जेजून देवाची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण लेखली आनी तांकां पेकोवणी आनी पातकांचे बोगसोणे दिले. आपल्या वावरांत त्रास दिताले त्या दुसऱ्या धर्माच्या वडिलांक सांत जुजे वाजान केन्नाच वायट मागूंक ना. पूण बोलतेन जाल्यार तांच्या पिडे वेळार तांच्या आदाराक तो पावलो. हे मिसा बेटेंत वांटो घेतना सांत जुजे वाजाचे मजतीन पिडेस्त भाव भयण्यांक देवाची पेकोवणी आनी आपल्या अस्कोतायेंक लागून पातकान बुडलोल्यांक जिवीत नवसुरूंक बापाची मजत तांकां मागुया. आयचो दीस दियोसेसीच्या सोमेस्त विधवा अनाथा जाणट्या सोमेस्त वावराड्या गोरिबां आनी गरजेवंतां आनी गोंयचे संस्कृताकारण करच्या इनकल्चरेशन पासत वावुरतल्या पासत भेटयला तेन्ना ह्या खात्यांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. कोश्ट त्रास आमकां सगल्यांक आसात. आमचे भोंवतणी जायते जाण कोश्टवतात. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान आमी घालता आसतना जायते पावटी आमकां दिल्ले मिसांव जिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमचे क्रिस्ती मिसांव जिवंक आमी बेसार माय केल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशाकुळाच्या सोडवंडाराचो जोल्म नोखेत्राच्या उजवाडान सोमेस्तांक तुवें परगटलोय तर आमच्या काळजांनी ताची ओळख वाडय.
हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलिता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. बागिवून जुआवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदकां आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदकां आनी रोगता वरवीं आनी ओत्मो हाका गोवाय दिता. कित्याक ओत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा, ओत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मांडून घेता पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावाट दवरता ताचे सोवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावाट तेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा. कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मांडून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशांक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवीतूय ना. तुमचें सोवें सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंटाचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब्द परगोट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताणें उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुजल्या. उद्गार. जेजू स्वर्गराज्यांत शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पडेना फुडें धरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांग नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. गोवाय, विटनस. क्रिस्ती भावार्थी कशी भाव भयणीनो, हें उतर आमकां जण एकल्याक लागता, जण एकल्याक गरजेचें. दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितान, आमचे यात्रेन आमी गोवाय जावपाक जाय. कसली गोवायकी आमचे लागीं आसा काय आयज जरी तर आमी भायर वेता, दुसऱ्या मुखार वेता, जाल्यार तुजे कडेन आयज कसली गोवायकी आसा? गोवायकी जायते भाशेची जावपाक शकता. गोवायकी दुसऱ्याच्या बरेपणाक एक सांगात कसो, वो एंडोर्समेंट. वो गोवायकी जें कितें घडटा ताचे विशीं एक सांगप. वो गोवायकी तुका जें कितें बरें मेळ्ळां दुसऱ्यांक कडलें तें दुसऱ्यांक सांगप. वो गोवायकी जें कितें तुवें पळयलां वायट घडटा तें ताचे विशीं तुजो ओपिनियन दिवप. वो तुवें जें कितें पळयलां तें सोत सांगप. गोवायकी. आयच्या वाचपांनी आमी आयकता ती गोवायकी देवा विशीं. गोवायकी मनशान दिल्ली देवा सोबें गोवायकी. आनी ही गोवायकी कसली? आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपली चीट बरोवन आमकां सांगता. खरेपणी गोवायकी देवानूच दिल्ली आसा मनशाच्या पुता वरवीं. घडये आमची गोवायकेची गरज ना, कित्याक जी गोवायकी दिल्या ती भोव मजबूत गोवायकी. गोवाय दिवपी तेग आसात, आत्मो, उदक आनी रगत. आनी ह्या आत्म्यान, उदकान आनी रोगतान जेजूक गोवायकी दिल्या. आनीक 2 दिसांनी आमी जेजूच्या बावतिजमाची परब मनयतल्या. कशे भाशेन खुद देव ताची सगळें गोवायकी दिता ती आमी आयकतल्या. पूण ही देवान दिल्ली गोवायकी आमी मनशान मानून घेतल्या जुआंवाचो प्रश्न हो. आमी जी मिसाक येता, आमी जी मागणी करता, आमी ही गोवायकी खरेपणी आमच्या काळजांत मानून घेतल्या. जो कोण गोवायकी मानून घेना, भोव करून देवान दिल्या ती गोवायकी मानून घेना, तो ताका फटकिरो करता, देवाकूच फटकिरो करता. पूण देव फटींग जावपाकूच शकना. देवा मुखार फट ना, कित्याक देव सगळेंच सोत. तर जरी तर कोण आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या करण्यांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान देवाक फटकिरो म्हूण दाखोवंक सोदता तो फटकिरो. आयच्या पयल्या वाचपान हें आमी आयकलां. जाल्यार शुभ वर्तमानान गोवायकेची खबर जेजूनय केल्या. हो जो गोवायकी दिवंक उलयतलो, सगल्यांक सांगतलो, तो पयलीं आपूण कश्टांत आसा. व्हड पिडा. आनी ही पिडा त्या काळार म्हारेकार पिडा. बरो जावचो ना. कोड फुटला.
मोत्तलो ह्याच कोडान. आनी ह्या पासत कोड फुटल्या उपरांत ते कंटेजियस डिजीस देखून ताका भायर दवरताले. जाल्यार हो मनीस आपल्या लोकां मदें आपले फामिली मदें परतून वचूंक सोदता. भायर घातलेलो पूण परतून वचूंक सोदता. आनी देखून आमी पळयता ताची वागणूक खालतिकायेची. जेजू मुखार येवन तो उमतो पडलो. हें जें कितें ह्या कोडकारान केलें ताची गरज घडये जेजूक ना. जेजू व्हड म्हूण दाखोवपाक ही खालतिकाय जेजूक उपकाराची न्हू, कित्याक जेजू व्हडूच. पूण ही खालतिकाय जी ह्या कोडकारान दाखयली ती ताका म्हणजे ह्या कोडकाराक एकदम गरजेची. कित्याक ही खालतिकाय जरी तर ना जाल्यार ताच्यान बरो जावपाक जायना. आनी जरी तर बरो जायना जाल्यार आपले पोरजे मदें ताच्यान परतून भितर सरूंक जायना. भायर आयिल्लोच उत्तलो. म्हणटच खालतिकाय एकदम गरजेची. जरी तर आमी आमच्या पिडेंतलीं, आमच्या वायटांतलीं, आमच्या कोश्टांतलीं बरीं जावंक सोदता जाल्यार देवाचेर जेजूचेर विस्वास दवरप, दॅट फूल ट्रस्ट जेजूचेर दवरप गरजेचो. जरी तर तूं परतून बरो जावंक सोदताय आनी परतून तूं तुजे पोरजे मुखार तुजे पोरजे मदें वचूंक सोदताय, तुज्या वावरांत तूं परतून मिसळ जावंक सोदताय जाल्यार खालतिकाय ना, ताका पेकोवणी ना. पेकोवणी ना ताच्यान परतून भितर सरूंक जायना. तरी कृपा भाव भयणीनो, आमी आयज आमकांच मागुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात, जायते पावटी आमची मिजास म्हणटा ती वसच ना. आमचे लागीं जें कितें आसा, आमी कितें करताले हांव तेंच आमी व्हडलें व्हडलें उलयता. जायते पावटी आमी बरीं ना तरी पूण जायतीं जाणां खरेपणी खालतिकायेन जीं येतात आनी हे खालतिकायेंतल्यान दुसऱ्यांचे माप एके भाशेन भरून काडटात. जायते पावटी आमकां प्रश्न येतले, कितले खालतिकायेन ती मागतात, रडटात, मानून घेतात आपल्यो चुकी, कित्याक बरीं जायनात? जाल्यार जीं कोण बरीं जायनात, जीं कोण देवाक फटकिरो म्हूण दाखोवपाक सोदता आपल्या जिवितांतल्यान वा आपल्या जिविताचे वागणुकींतल्यान, तांचे पासत भरपाई करपाक जाय. आनी जायते पावटी हीं जीं कोण बरीं आसात तीं ही भरपाई करता. देखून जरी तर तूं बरो ना आनी तुका आजून पासून पेकोवणी मेळो ना, तूं खालती जालाय, तूं मागताय देवा लागीं तरी पूण बरो ना जाल्यार समजून घे, तुवें भरपाई करपाची गरज आसा. भरपाई करपाक तुका वेंचून काडला आनी भरपाई करपाक तुका वेंचून काडला जाल्यार तूं सुभागी. आनी जेन्ना हें सुभागीपण घेवन तूं गोवायकी दिताय तेन्ना ही पेकोवणी आपल्या आपण मेळटली. ही पेकोवणी दिवपाक हिलर आसात तेंच्यान जायना. फादर म्हाका बरो कर, हात दवर, हांवें हात दवरलो, तूं बरो जावचो ना. पूण तुज्या भावार्थान तूं बरो जातलो. आनी हें जेजू खेरीत भाशेन सगळे जे कोण आपणाशी येतात बरीं जावपाक तांकां सांगता, तांची पातकां बोगशिता. पुता तुजीं पातकां तुका बोगसलीं, दुवे तुजीं पातकां तुका बोगसलीं, बरो जाव, बरी जाव. तर आयज ही कृपा आमकां मागुया, ही समजून घेवंक आनी सगळी आमची पिडा शिडा देवाच्या हातान घालुया, विस्वासान रावुया. आनीक ज्या मेरेन देवाचे कुशे प्रमाणे आमी बरीं जायना त्या मेरेन आमी सुभागी म्हूण समजून हे कोश्ट त्रास बऱ्या मनान सोडवणेचें हातयार कशें आमी तें बघुया. सद्याक ह्या आल्ताराचेर ह्या मिसान आतां जेजू येता. सगळीं आमचे कोश्ट त्रास दूख पिडा ह्या आल्ताराचेर उबारुया. जावं आमच्योच वा आमच्या घरच्यांच्यो, आमच्या मोगाच्या मनशांच्यो, जांचे पासत आमी मागता तांच्यो सगळ्यांच्यो गरजो, सगळ्यांची त्रास कोश्ट दुयेंसां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यान आतां आमी घालुया आनी ती बदल आनी आमकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावुया. थोडीशी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संस्काराच्या वाडत्या समारंभीक उद्देशीं वावुंतीक जेजूची कृपा पिडेंत कोश्टवंतल्यांचेर आनी पातक्यांचेर ओतूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांचे मागणे आनी आमची काकलूत कोर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भ्रश्टाचार आनी ह्या सामाजीक
वायटाचेर निशेध मारूंक आनी पिडेस्तांक इलाज मेळून घेवंक सवलत्यो फावो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या कुडीच्या तशेंच आत्म्याच्या भलायके खातीर काळजी घेवंक बरें जेवण विसव घेवन तशेंच बरें कुमसार करून आत्मो नितोल करून आमकां बापाची गवायकी मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची भुरग्यांची मागणी मागणी आयक आयक आमची काकलूत कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता देवसेच्या सोमेस विधवां अनाथांक जाणट्यांक सिनियर्स सोमेस वावराड्यांक गरिबां आनी गरजेवंतांक आनी गोंयच्या संस्कृती कारून करच्याक इनकल्करेशन वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातले केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. तुमच्या घरान कोण बरी नात तांचे पासत आनीक एक पावटी मागात. सर्गीचे बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे खुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. कायोन घेवया C35 पेज नंबर 43. C35. तुझ तेन्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिलो मनशाच्या वावरांत गेलो बेजोयता तुका उलो वखणी तुका म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारां सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अंदून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय म्हूण सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटभर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनः जीवन भोगा. पूर्वी तू वेदांका सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे श्रागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळे तरेची पिडा, कोश्ट, त्रास जेजूच्यान बरें करूंक जाता. आमचे खालतिकायेन आमी ताचे शिंया आनीक एकामेकाक हीच पेकोवणी फावो जावंक मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, सुखींशा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळ नकोस आनी आमकां कोणें पडूंक नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोबीत जशें उदक तुज्या दिव्या पळपिसलेचें यंत्रांत चलूंक बळुपेचें तुज्या दिव्या पळपिसलेचें यंत्रांत चलूंक बळुपेचें तुजे पळोवन म्हाका जिवीत ना पळ जेजू आनी पदवी तुजे पळोवन म्हाका जिवीत ना पळ जेजू आनी पदवी. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा,
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या भावा सोवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुझ्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सुदैव परवसो जागो शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचने भितरल्यान तावन बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परजोडूं उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवंडाराचो संतोष आनी शांती पसरा तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35. जाल्ल्या आमच्या बाबा विनयत्या तुझी वचत पावो साक्षी दिवंक जेसून पावत पुसून उरपेन पोर आमकां सांगो सुसेग आसा आमच्या